आमी हांगा चिखले आसा आनी एक शॉकिंग इन्सिडंट आमकां हांगा कळून आयिल्लो आसा की एक बायल एक हांगा चिखले घरांत रावपी बायलेन आपलेच स्वताचे चलयेक गळो दामून मारलो. चली अरावंड 18 म्हयने 1.5 वर्स 1 वर्स 2 म्हयने अशें आसत अशें दुबाव आसा. आनी त्या बायलेन आपल्या चलयेक मारून ती जुवारी ब्रिजाचेर गेली, शिर्यो कापल्यो पयलीं आनी मागीर थंयच्यान ती जुवारी ब्रिजाचेर गेली आनी जुवारी ब्रिजा वयल्यान तिणें उडी घेतली टू कमीट सुसायड. पूण DBRचे जे स्टाफ आसलेले तांच्यांनी तिका रेस्क्यू केलो आनी मागीर आक्षी पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्म केलें. आनी सद्याक ती बायल जी आसा, जी आवय आसा, शी इज एडमिटेड इन द GMC. आतां हांगा सद्याक पुलिसाचो तपास चालू जाल्लो आसा. पुलीस इज ऑन सायट, वेगळी टिमी हांगा आयिल्ले आसा आनी सगळे ते चॅक करपाक लागल्या की घटनाचे क्रम कशे आशिल्ले जावं कित्याक लागून. अशें आयकूंक येता शेजाऱ्या कडच्यान की ती बायल जी आसा ती जर्मनी आशिल्ली आनी एक 8 दिसां पयलीं ती हांगा रावपाक आयिल्ली. एक 8-15 दिसां पयलीं सुमार हांगा रावपाक आयिल्लें. आनी वी डू नॉट नो द रिजन, बट एक शॉकिंग इन्सिडंट आमकां जो हांगा कळून आयला की त्या बायलेन स्वताचे चलयेक गळो दामून मारून आयज ती सुसायड करपाक गेल्ली. फुडलो तपास चालू आसा. वी आर वेटिंग मोर डिटेल्स. चिखलेच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक.